नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट आयज आमी आसा आल्दोना मतदारसंघात आणि आयची जे मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन जेन्ना आमी आयल्या तेन्ना एक गोष्ट तरी नक्की आसा, इंट्रस्टींग आसतल्यो कारण खूब मिक्स रिएक्शनां आयकपाक येतालीं इतले दीस आमकां जेन्ना आमी चवकशी करताले तेन्ना. पूण आयज प्रत्यक्षांत लोकां कडेन वचून विचारया आमी की कितें तांचें म्हणणें आसा तें. पूण एक गजाल परत एक फावट प्रत्येक प्रोग्रामाक सांगता तशी की विचार करून मत मारात ह्याच्या फुडें, कारण इलेक्शना कडेन सगळे तुमच्या घरा येतले पूण फुडले 5 वर्सां जो लिडर तुमची कामां करतलो, तुमच्या मतदारसंघाची कामां करतलो, असो विजनरी लिडर तुमच्या मतदारसंघात तुम्ही डिजर्व करता. ते खातीर विचार करात. दुसरी गोष्ट एक म्हत्वाची आसा जी म्हाजे कडल्यान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां ती म्हळ्यार आमी आमचें गोंय हे सुंदर सोबीत सुंदर गोंय म्हणटा आनी तें तिगोवन दवरपाचें काम हे आमचेंच आसा. हांव प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा तांचे कडेन एक विनंती करपाक सोदता, एक निवेदन करपाक सोदता की तुमचे जे पोस्टर लायता पळय ते अशा जाग्यांचेर लाव नाका ज्या जाग्यांचेर आमचे गोंयची ब्युटी काबार करतात. खूब कडेन अशें पळयलां की गव्हर्मेंट प्रॉपर्टींचेर किंवा पब्लीक एरियांनी अशा तरेचे पोस्टर्स लायले गेले जे केन्नाच म्हाका दिसता इलेक्शनाक आमी अशे तरेचे पोस्टर्स गोंयान पळोवंक नाशिल्ले. पोस्टरबाजी करात, अशा जाग्यांचेर करात जे परत काडून तुम्ही व्हरपाक शकता. अशें करूं नाकात की खंयचीय पब्लीक प्रॉपर्टी किंवा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करपाक शकता. गोंयकार ह्यो सगळ्यो गजाली पळयता आनी गोंयकारांनी विचारपाक जाय जर तुमच्या गांवांत अशा तरेची गोश्ट जाता जाल्यार तूं फुडें सरोन ह्या गोश्टींचो अपोज करपाक जाय, रिगार्डलेस ती तूं खंयच्याय पार्टीचो आसूं किंवा तूं खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करता असो आसूं. पूण अश्यो गोश्टी आमच्या गोंयची सोबीतकाय सुंदरकायेचो वाट लावपाची शक्यता आसता. आनी अशे लिडर्सांनी सुद्दां जतनाय घेवपाक जाय, कारण गोंय जर आमी आमचें म्हणटा जाल्यार तुमी लिडर्सांनी जतनाय घेवपाक जाय की आमी अशा तरेचे जेन्ना कामां करता की बाबा पोस्टर खंयच्या खंय लायतात आनी आमच्या कांय हेरिटेज सायट्स म्हणूं शकता किंवा आमचे गोंयचे जायत्यो अश्यो वळख म्हणपाक शकता अशा जाग्यांचेर जेन्ना पोस्टर तुमी लायतात, चिटकयतात तेन्ना ते पोस्टर आमचे गोंयची सोबीतकाय वाट लायना काय हो विचार जे लिडर्सांनी करपाची गरज आसा. हांव जाल्यार अशा लिडर्सांक खरेंच सांगता की गोंयचो विचार करिनात आनी स्वताचो विचार करता काय हो म्हाजो एक व्यू आसा. स्वताचो विचार करूनच जर पोस्टर लायता आनी आमच्या गोंयचो जर विचार करिना जाल्यार तुमी मत सुद्दां मागपाक येवपाक जायना. पूण येस, हो म्हाजो विचार जालो. तुमचो विचार हाजेर कितें आसपाक शकता तुमी म्हाका नक्की कळयात, मॅसेज करून कळोवपाक शकता. ऑर आयज आमी जेन्ना प्रोग्रामाक आयल्या तो प्रोग्राम कसो कितें तुमकां लागलो तोय म्हाका कळयात, कमेंट करात आनी पळोवया आल्दोनकारांक कितें म्हणपाचें आसा तें. कारण हालींच हांगासर किरण कांदोळकर जो गोवा फॉरवर्डान आसलो तो TMCन तृणमूल काँग्रेसीन आयलो आनी फाटल्या दिसांनी जे हांगासरले पयलींचे काँग्रेस लिडर आशिल्ले ते आपान गेले, दयानंद नार्वेकर आपान गेले. हांगासरले सद्याचे ग्लेन तिकलो हे BJPचे आमदार आसा. काँग्रेसचे सुद्दां जायते लिडर आसा हांगासर. कोणाक टिकेट मेळटली हो टायमूच सांगतले. पूण आनीक जायत्यो पार्टीज हांगासर आपलो ट्राय करता ते म्हळ्यार MGP किंवा शिवसेना अश्यो सुद्दां पार्टी हांगासर आपले ट्राय करता. इंट्रस्टींग आसा मतदारसंघ. कितें आसा लोकांची जे बोट किंवा लोकांचें म्हणणें कितें आसा तें आमी आयकून घेवया आनी आयची कार्यावळ फुडें व्हरया. मतदार राजा ही कार्यावळ आयज आमी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्या आनी हालींच आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की राजकीय रंग बरोच चडलेलो आसा. हालींच हांगासर TMCची एंट्री जाली, म्हणजे TMC पार्टीची, आनी जे हांगासरले गोवा फॉरवर्डा खातीर कॅम्पेन करताले किरण कांदोळकर ते TMCन गेले. तुमकां दिसता TMCक तसो हांगासर आसा वोट शेअर बीन? मोस्टली TMCक आमकां तितलो हे दिसना, कित्याक आमकां BJPन जे आमकां मातशें म्हटलें डेव्हलपमेंट जे दिलां न्हू तितून TMC आमकां तितलें दिवंक शकता अशें आमकां तितलो हें ना. तुमकां कितें दिसता भाई TMC खातीर? TMCक हांगर आमी चान्स दिवचो ना, कांयच ना. किरण कांदोळकर म्हणून पळयतात काय TMC म्हणून पळयताना लोक? TMC म्हणून. किरण कांदोळकाराकूय तशें काय ना तशें कांय ना. तुमकां कितें दिसता भाई? आमी ते फक्त पार्टी म्हणून अशें हें करचें ना, कित्याक कॅन्डिडेटाक आमी पळोवचें ना, आमी पार्टी पळयता. जस्ट पार्टी. किरण कांदोळकाराकूय तशें हांगासर काय हें ना? ना ना ना
तशें तुम्ही म्हळे की बीजेपीन हांगासर डेव्हलपमेंट केला हांगासर फाटली ही 5 वर्सां विकास जाला विकास जाला 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 कशा तरेचो विकास जाला कितें पळयतात तुमी विकास जाता म्हणजे आमचे की जे आमी खंयसर आतां इंटरव्यूक बी वयता जर आमी मातशें ते सराक सांगलें बाबा मातशें आमच्या हेका पळय तर तेणें म्हटलं आमकां की आमी तुमचेर लक्ष दिता तुमी फुडें सरा आमी तुमचेर लक्ष दिता पूण आजून तितलें जावंक ना पूण जावपाची शक्यता तुमकां कितें दिसता विकास जाला म्हाज्या हिसपान कांयच जावंक ना ना आतां मातशे रस्ते करता हे करता तेका विकास कितें हें आहा गांवांत भोंवपाक जाय फॉर एग्जाम्पल कोरोना जालो MLA खंय आसले कोण भोंवल्या जाणा आम आदमी नेवी पार्टी आहा गांवांनी भोंवल्या भुरग्यां खातीर आम आदमी उलयना म्हणल्यार कितें तरी करूंक जाय न्हू MLA पयलो आमचो आसलो हांगा ना कोण बाबा बारीक बारीक कोण आहा सरपंच तेंच्यांनी हेल्प केलें मातशें MLA मात तरी फुडें सरोंक जालें न्हू तेजे कोण हे आसा कार्यकर्ते आहा तांकां फुडें काडून हें करूंक जाय आसलें भाई हांव विकास म्हणटा आसतना आनी एक गोश्ट हांव तुमचे कडेन पळयता की साधन सुविधा म्हणजे सार्वजनीक विकास बरे तरेचो ग्रावंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किंवा बरे तरेचे स्कूल्स बरे तरेचे हेल्थ फॅसिलिटीज ह्यो गोश्टी कितें ह्या 5 वर्सांक जाल्या हांगा ह्या 5 वर्सांक म्हटल्यार हेज्या थ्रू आमचो एक ग्लॅन टिकलो म्हणून जो BJPचो तेज्या थ्रू बाल भवनचे आमचो एक प्रोविजन जाला भुरगीं बाल भुरगीं बी आहा तांकां एक नॉलेज म्हणजे सांजचे स्कुलांसून येयले काय सांजचे तांकां एक नॉलेज मेळची पेटी तबला हे डॅन्स संगीत हे तेणें एक करून दिला भुरग्यांक अशें कितें जाला अशे तरेची सुविधा जी गांवाक बरी पडूंक शकता गांवाक म्हणजे एक बाल भवन जाला आनी आमकां एक हेल्थ आसात बरें आसा हेल्थ हय आसा बरें आसा म्हाका सांगा हांगासर कितें अशें आसा कारण खुबश्यो पार्टी हांगासरल्यान सुरू करूंक सोदता आल्दोनाच्यान कॉन्स्टिट्युएन्सी ही सगळ्यान व्हडली आसा जे आमच्या हेज्या हितून पळोवंक वचत आदर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हिजो पिकअप जो आहा न्हू तो एक बऱ्या हितून म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी मातशी व्हडली पूण हांगासर TMC येयले आपानूय हांगासर बरे तरेन हांगासर BJP म्हणून पयलींसून आसा काँग्रेसूय आसा बाकीच्योय पार्टीज आसा कशें पळयता हे सगळे गोश्टी म्हाका हे दिसता की लोकांचो म्हाका हें काय ना येदी व्हडली हॉल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे भायले येता आनी आमच्या हितून रावता आमच्या गांवचे कोण ना जे भुताक कोण आसा तेंच्यांनी विचार करूंक जायो सांगता तुका हेच्या पयलीं MLA येवन गेले फक्त भायलेच सगळे म्हणजे हॉल्दोना भायले हांव कितें म्हणटा आमच्या गांवचो कोण ना हॉल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कोणूच ना म्हाजो विचार असोच आहा भाई म्हाका सांगा हांगासर आम आदमी पार्टी आसा आनी तांचे आतां जे लिडर आसा ते दयानंद नार्वेकर ते पयलीं हांगासरले आमदारूय आशिल्ले तुमी आम आदमी पार्टीक तांकां एज अ लिडर म्हणून पळयतात आमी आतां पळय सगळे आतां कन्फ्यूज कशें जाल्या आजून कोणाक तिकेट मेळोंक ना हे वावुरता कितें फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना बरोबर पूण तांकां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून फुडें पळोवपाक शकतले तुमी पळोवंक शकता आमी कित्याक आमकां चेंज जाय आमी कितें तरी चेंज जाय कितें तरी बाबा कितें करपाक जाय खंय कामाक धांवपाक जाय बरोबर फॉर एग्जाम्पल हो लोबो पळय कसलेय कार्याक धांवन येता मायकल लोबो मायकल लोबो तो करता ना ते आमकां कांय खबर ना तेंच्या गांवांत कितें जाता पळय ते आमी पळयलो तेका काम करता ते पळय काम करता ते पळयलो तशें कांय आसूंक जाय तुमी पळयतात एज अ लिडर तांकां दयानंद नार्वेकर आम आदमी पार्टीन समजा टिकेट दिली जाल्यार तुमी पळयता ताका लिडर म्हणून आमी मानूंक शकता कित्याक आमी भुरग्यापणानसून तेजो हे पळयला आनी एज चेंज जाय म्हणटा तुमी आतां चेंज हे जरूर जाय लास्ट क्वेश्चन ओवरऑल गोंयचे ही 5 वर्सां BJPचें काम कशें पळयतात तुमी BJPचें काम तशें म्हटल्यार आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्खे गोंयचें म्हणटा आख्खे गोंयान जर तुमी आतां कित्याक आख्खें गोंय लागता खुबशे पॉलिसीज जाता खुबशे अमेंडमेंट्स जाता खुबशीं कामां जाता कितें जाता कशें पळयता तुमी आवडली तुमकां कामां तेंची थोडी फार आवडल्या अशें एकदम आवडूंक ना अशें म्हणूंक शकना थोडी फार म्हणजे आवडल्या कित्याक म्हाजो एक हे सांगता कित्याक म्हाजी भुरगीं न्हू बॉम्बे गेल्लीं आनी तेन्ना कोवीड स्टार्ट जाल्लें आनी कितें जाल्लें की गोंयची स्कीम एक येयल्ली 2000 कोण पळय येता न्हू हेजे हेका मुंबयसून तांकां गोमंतकीयांक हें ना म्हटलेलें माफ म्हटलेलें की अशें 2000 बी ते घेताले पयले ते माफ म्हटलेलें हय सो म्हाजी भुरगीं येयलीं म्हाजी 3 भुरगीं आनी एक बायल तेन्ना सरकाराक हांवें निवेदन केलें की म्हाजे कडेन पयसो ना तुमकां दिवपाक आनी गोंयकारांचे तांकां आधार कार्ड दाखयलें तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें कळ्ळें न्हू आनी मागीर हांवें
विश्वजीत राणेक थंयसून कॉन्टॅक्ट केलो, म्हाजो ग्लेन सोजा टिकलो, तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलो आनी म्हाजी भुरग्यांक थंयसून हाडपाक म्हणजे मागीर 14 दीस ते क्वॉरंटायन दवरचेच पडले कित्याक तेंचे बोगीन आपले रिस्पॉन्सिबिलिटी रावची पडटा आमकां. भाई तुमी कशें पळयता ही 5 वर्सां बीजेपीची? म्हाका मातशें मात्तूय येना. जे कोण भुतांक कितें आसा न्हू मिटिंग घेता ते गांवांत घरान कांयच पावना. म्हणजे कितें खबरो कितें केल्या कितें घाला तूं गांवांत पावूंक जाय न्हू. आतां इलेक्शना टायमार येतलो धांवून ते वोटींग जाय तो विचार ते करिना. आतां प्रत्येक आतां म्हयन्याक 2 तरी मिटिंग घेता ते घरान भोंवप पावप अशें केलां म्हणून सांगूंक जाय न्हू. आं जे कोण भुताक आसा तेंच्यांनी फुडें सरूंक जाय. लास्ट प्रश्न, 1 ते 10 मार्क्स दिवचे जाल्यार तुमच्या आमदाराक कितले दितले मार्क्स? आमच्या आमदाराक एटलिस्ट 6 दिवंक. तुमच्या आमदाराक सद्याचे तिकलो कितले मार्क्स दितले? 6 हांगासर तुमी एका पेजीचेर आहा सद्या 6 मार्क्स बट वेल डिजर्वड. आनी एक गजाल, डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना गांवांतली उदरगत कशी जावपाक जाय हो पयलीं विचार एक विजन आसपाक जाय. हॉस्पिटल्स किंवा रस्ते म्हणा, स्कूल्स म्हणा, ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा ज्यो आसा, उदक पावप, इलेक्ट्रिसिटी, तुमकां उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी सारकी आसता टायमार? म्हाका ती एक खूब बरी गजाल आनी ती एक सगळ्यान बेजीक गजाल आहा थंयच्यान बाकीचो डेव्हलपमेंट सुरू जाता. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुमी टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू. आतां ऑलरेडी इलेक्शनाचो रंग चडलेलो आसा. म्हाका सांगा, डेव्हलपमेंटाचेर उलयतलो आनी करंट सिच्युएशन आसा ताजेरूय उलोवपाक सोदता. हालींच हांगासर पार्टी म्हळ्यार नव्यान पार्ट्यांनी एंट्री घेतलेली आसा आनी हालीं एक लेटस्ट आयल्या ती TMC आनी तातूंत किरण कांदोळकरूय गेला. TMC किंवा किरण कांदोळकराक हांगासर तसो भाव आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन? किरण कांदोळकर पळोवपाक गेल्यार आमचोच गांवचोच कसो पयलीं सावन हालदोनचोच तो. ताका सपोर्ट आसा. पण TMC म्हणून आसा, TMC पार्टेक आसा? TMC पार्टी ही नवी पार्टी आसा, सो लोकांक ती सगळेंच नवेंच कशें जालां. पूण किरण कांदोळकर आतां खंयच्याय पार्टीन बसलो लोक ताका सपोर्ट करतातूच. कित्याक तो मनशाक पळयता आमी हांगासर, पार्टीक कोण पळयना जाल्यार. तो मनश तो काम करता, लोकांचें आयकता ह्या प्रमाणे. पूण आतां अशें दिसता की सगळेच जाण भितर सरूंक लागल्या की कोणाक मत कितलें पडटलें आनी कशें सगळे वोट फोडूंकूच बसले अशें दिसूंक लागलां आनी परते BJPकूच राज्यान हाडूंक सोदता अशें जावंक शकता. गुड एनालायजन. म्हाका सांगा, हांगासर TMCक तसो कितें वालोर आसा? ना, इतलो ना. कित्याक तो न्यू पार्टी न्ही, ते लोकांनी चिंतचें पडटलें. आनी चड पार्टी जाल्यार हिसपान मोठांय फुट्टेली आनी कोण येतलो कांय शेतकार ना हे पार्टी. किरण कांदोळकर एज अ TMC लिडर तुमी पळयता? आमच्या गांवांत तो ओलावनी येदो पासून पावूंक ना. आमच्या घरा थोड्या आल्डोना बी ते सायडीक बसताना बी तो भोंवला म्हूण आयकलां हांवें. पूण हे सायडीक तो पावूंक ना. बरोबर आसा. हांव डेव्हलपमेंटाचेर आतां उलयतां. हांगासर ही 5 वर्सां आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा तुमच्या गांवांत विकास जाला? आमच्या गांवांत तरी ओलावलीम म्हणटा थंय कांयच जाल्लो ना. कांयच जालें सारकें झिरो म्हटल्यार जाता. फ्रॉम पंच लेवल टू सरपंच लेवल टू MLA कांयच जाल्लें ना. आनी पळोवंक शकता तुमी हांगासरूच एक स्पीड ब्रेकर बोर्ड आसा. हो हांव आनी अमरनाथ वचून सँक्शन केल्लो हांगा स्पीड ब्रेकर. कित्याक कारण हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाताले. हे आमचे कांय पर्सनल हे न्हू, हे कितें सगळ्या लोकांकूच लागून केल्लें, गांवच्या हाका लागून. कारण भरपूर हांगा एक्सिडंट जाता आनी जो कोण हांगासर लोकल आसा ताकाच त्रास जाता. तांकां उखलपाचें जावं कोणाक 108 दाखोवपाचें जावं कितें जाय. सो हांवें इनिशिएटीव घेतली कित्याक लोक हांगासर कोण फुडें सरना जाल्यार. हांवें इनिशिएटीव घेवन अमरनाथाक घेवन हांवें तें सँक्शन केलें. सँक्शन केलें आसतना सुद्दां आतां हाका 2 वर्सां जायत आयलीं, आजून स्पीड ब्रेकर ना. बोर्ड आसा, तुमी पळोवंक शकता. आनी हेजे आतां 8 दीस जाले हांगासर एक एक्सिडंट जाला. म्हाका सांगा, ही 5 वर्सां विकास जाला ह्या हांगासर? पळय, विकास म्हणजे कितें, उदकाचो प्रॉब्लम ना, लायटीचो मातसो आसता पूण ना प्रॉब्लम. रस्ते म्हणल्यार झिरो. एक रस्तो करून आमच्या गांवांत ओलावली म्हणटा पळय थंय ते दुसरे कडेन बास्तारा म्हापसा हांगा उस्कोय बी ताणें भरपूर केला. पूण आमच्या ओलावली 0 डिग्री सारकी झिरो, कांयच ना. बाकीचे अशे कितें प्रोजेक्ट्स आयले जे फायदेशीर ठरपाक शकता? प्रोजेक्ट बी कांय ना. आमकां प्रोजेक्ट नाका व्हडले. आमचो धाकटो बरो शांत गांव. पूण आमकां व्हड रस्ते बिस्ते आमी मागलेले. हांव जाल्यार म्हज्या रस्त्याक दाखय 10 पाट तरी MLA गेला पूण कोत्ता म्हणटा तो रिस्पॉन्सूच ना तो. बरोबर. म्हाका सांगा, हांगासर आम आदमी पार्टी सुद्दां हांगासर एंट्री घेतलेली आसा, बऱ्या तरेन कॅम्पेन करता. पूण आम आदमी पार्टीचे लिडर जे आसात ते दयानंद नार्वेकर, तुमी एक्सेप्ट करता तांकां एज अ लिडर आम आदमी पार्टीचे? सांगपाचें म्हणल्यार आम आदमी आमकां नवीच आसा ह्या एरियान. बरोबर. आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन नार्वेकर भाई म्हणटा तो आमचो पयलींसानूच आसा आनी ताणें लोकांची कामां केल्या. हो रस्तो हो दामोर पळय आसा अजून आसा, तो नार्वेकरानूच केल्लो. लोकांच्या घरांनी पायणी रस्ते केल्ले म्हणटा ते नार्वेकरान केल्ले. चडशे हांगासर युथांक कामाक लागलेले नार्वेकरानूच.
इतली कामां केल्या इतली कामां केल्या. आमचो ग्रावंड पासून तेणेंच केल्लो, जावं ते मानशेचे दारां जावं खंयचे बांद म्हण नाका सगळें तेणेंच केल्लें. पूण हें तेणें केल्लें काम ना म्हणूंक जायना तेजें कारण. आनी तो मॅन ऑफ अ वर्ड. तो कितें सांगलें की एक फोनार पासून तो काम करता. कामां केल्या जाल्यार केल्या. कशें कितें पळयता दयानंद नार्वेकर एज आम आदमी पार्टी लिडर? मनीस बरो, काम आमी आदी ताणें केलें हांगा, आतां लागता तो. कित्याक पार्टी जाल्ली आहा सुबेज, कोणाक मोठ पडटलें तें लोकांचेर आसा सगलें. ओवरऑल बीजेपीचें काम ही 5 वर्सां गोंयांत कशें पळयता? इतलें ना. लोकूय सांगता न्ही तुका कितें पळय तें आसा, पूण थोडे कडेन आसा थोडे कडेन ना. आमच्या रोड बी तसलें कांय ना, इतलें जावंक ना ही फावटी. हालींच कांय पार्टीज आयिल्ल्यो आसा हांगासर, नव्यो पार्टीज हांगासर आयिल्ल्यो आसा आनी जी लेटस्ट आयल्या ती म्हळ्यार TMCन हांगासर एंट्री घेतलेली आसा आनी ताचे किरण कांदोळकर एज अ कॅन्डिडेट म्हणून ते पळयतात किंवा लिडर म्हणून पळयतात. TMCक तसो हांगासर कितें आसा वारे, कितें आसा, कशें कितें? मेन गोश्ट कितें मरे, हांगा आतां लोक आतां बरे हुशार आहात, शाणे आहात. बरोबर. जो मनीस कोण बरें कितें करता पळय ताकाच मनीस हे वोट मारतात. आतां कोणाक जाणट्यांक सांगून गेलोय, जाणटे म्हणटा बाबा आपूण खंय आपल्याक 2000 गेले जाल्यार आपल्याक 10 फावटी मारचें पडटा. आनी कितें करून गेलो जाल्यार म्हणटा पंचायतीन गेलो, पंचायतीन कामां जायनात, आनी खंय गेलो जाल्यार कामां जायनात. सगळ्याच्या गाठयांक पयलीं लायन दितात. आमकां थंय अधिकारूच ना चडसो ना. कोणूय येयले कितें गेले जाल्यार बरें करूंक जाय. आतां तिकलो आतां 10 वर्सां जालीं आमच्या हॉल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसी इथं आहा तो आतां, मात तेणी इम्प्रुवमेंट केलां हें ना न्हू. जाणटी सुद्दां म्हणटा ती इम्प्रुवमेंट केलां. आतां फुडें कशें कितें आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन म्हाका दिसता लास्ट चान्स म्हणटा तो नार्वेकर सुद्दां 10 वर्सांनी पडलेलो हांगासर. मागीर लोक विचार करतात कोणाक दित जाल्यार 10 वर्सां दितात ती 10 ती 15, तेच्या वयर चान्स दिनात. लोक आतां लोकांक कांय सांगपाची गरज ना, लोक बरे शाणे जाल्ले आहात. पूण तुमकां कितें दिसता, म्हणजे आतां TMCन एंट्री घेतली आसा, TMC खातीर तशें आतां नवी पार्टी आसा म्हणून तुमकां विचारता की कशें कितें आसा हांगासर चान्स? तेचो लोक विचार करतलो न्हू आतां, आजून टायम आहा न्हू. हय, कशी कितें पार्टी येयली म्हणून जायना न्हू. फुडें येवन मागीर पार्टीन मागीर दुसऱ्यान उडकी मारली जाल्यार फायदो ना. एक्झॅक्टली सारकें न्हू. गोवा पयलीं BJPन आसलो, गोवा फॉरवर्डान गेलो, गोवा फॉरवर्ड आतां TMCन आयलो. आतां ते सालसेटान थंयच घडटा सगळें. हांगासरले थिंगासरले हिंगा उडक्यो मारता, उलयतात ये पब्लिके फुड्यान आनी थंय मागीर फाटल्यान आनीक जाय ते करतात. हे लोकांक पिशान काडटा. जाणट्यांक आदी काडी ते, आतांच्या भुरग्यांक कॉलेज स्टुडंट भुरग्यांक बी काडूंक तेंचे कडेन जावचें ना. बरोबर. आतां विचार करता लोक. लोक विचार करतात मनशाचे. आदी कितें जाणट्यांक सुद्दां उठ्ठाले जाणटे वचून वोट मारताले. आतां भुरगीं नातू बितू त्या जाणट्यांक सांगतात बाबा हे वोट एकाच मारात. म्हाका दिसता ही खूब बरी गजाल आनी जे आमी अवेरनेस करपाचे प्रयत्न करता, विचार करात, स्वताचो म्हणून कितें तरी विचार आसता तो दवरात. बट तुका कितें दिसता TMC एज अ पार्टी हांगासर कितें आसा काय फक्त किरण कांदोळकर म्हणून लोक वचों शकता, कितें दिसता तुका? काय सांगूंक शकना अजून मेरेन, कित्याक टायम आहा. सो टायम लिमीट आसतना टायम लिमीट आसा, सो तांकां आतां कितें टायम आहा, तांकां कितें इम्प्रुवमेंट कितें करपाचें ते करतले. सो तांकां सपोर्ट आहा काय तेंच्यांनी ते होल्ड धरूंक जाय तेंच्यांनी आपलो. नेक्स्ट प्रश्न हांव विचारपाक म्हाका सांगा, ही 5 वर्सां आल्दोना मतदारसंघान विकास जाला? तो जाला, हें जावंक ना पूण जाला. विकास जाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगासर हॉल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीन आतां 2-3 मर्डरी जाल्यो हे 2-4 वर्सांक. आनी मागीर आमच्या फ्रेंडाक एकटो मारलो लोकांनी येवन हांगासर. हर बार येतले पयलीं केन्ना घडत नासलें. आदी खूब गोश्टी जाल्यो हॉल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीन. आमी नांवाची घाण जाली आमच्या हॉल्दोना सांगचें म्हटल्यार. आतां लोक सगळे कितें लोक चिंततात फुडें न्हू. हांकां कोणाचो सापोर्ट आहा, कोणाक मारपा हे MLA आहात आनी कोणा लोक आतां ते चिंततात. मेन गोश्ट म्हणजे विकास केला. अशें तुका म्हणजे आतां जाणटी गेलोय, लायनीक रावलोय, तेज्या ऑफिसान तिकले ऑफीस तुका सदांच सगळ्यांक ओपन पळय तुका न्हू. तेणी केलें जाल्यार फुडें वचून मागीर ते कामां तेंची करपाक त्रास जातात. जावपाक जाय न्हू. गेल्यान तिकल्यान दिल्या सगळें करून ओके करून मागीर फुडें व्हरून मागीर थंय सतातात त्यो गोश्टी न्हू. हांगा रस्तो बिस्तो तुमकां सारको? रस्तो आहा बरो, रस्तो आहा सारको. आतां फाटल्यान इम्प्रुवमेंट केल्लो रस्तो केलो म्हणून कोण गेला. रस्त्याक कोणाक दीक मारूंक जाय, मागीर पेज मारूंक जाय. हेंच्यांनी हाडला आनी वयर तेजेर डायरेक्ट घातला, तो गेलो उखलून. तुका तसलें कोता येता. बाय म्हाका सांग, हांगासर आतां आनी एक पार्टी ती म्हळ्यार आप पार्टी सुद्दां नवीनूच, म्हणजे गेल्या फावटी ZPकूय बरो शेअर काडलेलो, बऱ्या प्रमाणात मतां काडलेली तांच्यांनी. ह्या फावटी दयानंद नार्वेकर जे आसात ते तेंचे लिडर म्हणून दाखयल्ले आसा तांच्यांनी. आम आदमी पार्टीक तसो हांगासर कितें वालोर आसा? आतां लोक तुका दयानंद नार्वेकर पयलीं बसलो हांगासर न्हू, काँग्रेसीक आसतालो न्हू, येयल्लो 10 वर्सां आहलो न्हू तो. आसलो हांगासर 15 वर्सां कितें आहलो. आतां तो परतून 10 वर्सांनी परतून बसता आतां तो. मागीर चोपडेकार येयलो, फातिमा दिसा येयली, तो उल्हास हसनोडकर येयलो. हे येयले गेले हॉल्दोना आहा तशें आहा, कांय इम्प्रुवमेंट ना.
कामां धंद्यांक कोण लावपाचें चिंतपाना, कोणाकूय कितें म्हणटलो इतलें दी तितलें दी तसले लोकांचे धंदे आहे. पण त्या टायमार तांच्यांनी काय करूंक ना तशें व्हडलें. काय करूंक ना, दीस काडले आनी गेले. आपले दीस येयले, आपण कितले वर्सां 5 वर्सां काडली गेले. कळ्ळें तुका ना. म्हाका सांगा आतां हांव 1-2 लास्ट प्रश्न विचारता. ओवरऑल BJPचें काम गोंयभर ही 5 वर्सां कशें पळयता तूं? हे 5 वर्सां केलां BJPन काम न्हू. लोकांचे जाणट्यांक बिणट्यांक भरपूर सेवा केल्या BJPन. BJP येयल्या म्हटल्यार लोकांचे भरपूर लोकांक हेल्प बी भरपूर जाल्या. मात कितें हितून एक सिलिंडर दिलो दामोन येता बील सिलिंडराचें, मागीर उदकाचें बिलां लोकांक हजारांनी 6,000 येता. मागीर लायटीची बिलां ओडून येता सारकीं. अशें जालां. ऑफिसान गेलो ते घेवन प्रॉब्लम जाल्यार ते ऑफिसान म्हणटा ते हें बरोवन दी, एप्लिकेशन बरोवन दी, तें बरोवन दी. एकदां सुबेज येयलें बील मागीर कमी करूंक जाता. ताका लागून गांवचे पण लोकांक तिकेट जाल्यार 50 रुपया म्हापशें वचपाक. आनी पेट्रोलूय वाड येयला. पेट्रोलाची आख्खी दुनियांक न्हू ते आमच्या आख्या हेका ते गोंय इंडियेक आमच्या पेट्रोल वाडला म्हाका दिसता फीट इंडियाचो एक ह्या चलून भोंवपा खातीरूच केला बीन जाल्यार. सादारण लोक जे आसा न्ही तांकां फक्त बेजीक गरज आसता. आपले घर चलोवपा खातीर ज्यो गोश्टी लागता त्यो तांचे कडले पावप भरपूर गरजेचें आसा. आनी हे प्रत्येक आमदाराचें म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आपल्या मतदारसंघाक जें बरें आसा ती गोश्ट आमी एसेंब्लीन पावोवन ती करून घेवप हे प्रामुख्यान कामां आसता. आनी बेजीक गोश्टी जेन्ना म्हणटा तेन्ना लायट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी रोड्स ह्यो सगळ्यो बेजीक आसा. ताच्या नंतर मागीर हेल्थ येता, एज्युकेशन सेक्टर येता, आर्ट एंड कल्चर ह्यो सगळ्यो गोश्टी. थँक्यू व्हेरी मच भाई. थँक्यू. आमी सद्या आल्दोना मार्केटान आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें आतां सुरू करच्या पयलीं जे विज्युअल्स तुमकां आमी दाखयले ते म्हळ्यार आल्दोना मार्केटचे. आमी खंयच्याय गांवाचो खंयच्याय सिटीचो उदरगत जेन्ना म्हणटा न्ही तेन्ना अशा तरेचें मार्केट आसप तरी केन्ना आमी विचार करूं शकना. विजन जेन्ना म्हणटा तेन्ना फुडलीं 5 वर्सां खंयच्या आमदारान किंवा खंयच्याय सरपंचान हे लक्षांत घेवपाक जाय की आपल्या गांवांत साधन सुविधा बऱ्यो मेळपाक जाय. ह्यो मार्केटाची जी सगळ्यान पयलीं हांव इशू घेवपाक सोदता कारण खूब वर्सां जालीं मार्केट तसोच आसा आनी ताजे बद्दल आमकां खुबशे लोक उलयताय बीन की मार्केट जावपाक जाय म्हणून गांवचेय लोक बीन. कितें दिसता तुमकां? मार्केट हे जवळ जवळ 40-50 वर्सां पयलींचे. पयलीं मार्केट बरें आसलें पूण जशी जशी वर्सां गेलीं उदक थंय सांचून उरलें आनी मार्केटाची दशा अशी जाली. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना दयानंद नार्वेकर हांगासरले MLA आसले तेजो प्रयत्न आसलो मार्केट बांदपाक आनी प्लॅन सगळो रेडी आसलो. पूण मार्केटाची आमचे अशा स्थिती अशी आसा की मार्केट पंचायतीन बांदला पूण जागो आसा तो चर्चीचो आसा आनी इट इज लिस्ट फॉर 100 years. ओके सो तेंचे अंडरस्टँडींग जायनासलें म्हणून हें मार्केट बांदपाचें उरलें. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना दयानंद नार्वेकर MLA आसलो प्लान बी सगळो काडलेलो. सिल्वेस्टर हो आसलो, डीन डिक्रुजान प्लॅन काडलेलो. प्लॅन अजुनूय आसा. ओके पूण ते जावंक पावलें ना कित्याक आख्खी एरिया फूल मार्केट करपाचें आसलें. ही पंचायतीची एरिया आनी जी इगर्जेची सायटीन शॉपां आसा पळय ती एकठांय करून फूल मार्केट करपाचें आसलें. पूण जेन्ना चर्चेचो कितें तरी इशू जालो, म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट कितें जालो तो, पूण त्या खातीर तें उरलें. मागीर जेन्ना नवे MLA येयले ग्लेन सुजा तिकलो तेणें आमकां 4-5 फावटी जवळ 5-6 फावटी आमचे बरोबर मिटींग घेतल्यो. तेजोय प्रयत्न आसलो, हांव ना म्हणिना, पूण लास्टाक कांय घडलें ना. खंय तरी खंयचे इथे चर्च एकठांय येवंक जाय, पंचायत एकठांय येवंक जाय आनी आमचे शॉप ओनर्स आसा पळय ते एकठांय येवंक जाय. एज फार एज शॉप ओनर्स आमी एकठांय जाल्ले आनी आमी तांकां बरोवन बसून दिल्ले आसा, पेपराचेर बरोवन दिल्लें आसा की आमचे प्रॉब्लम कांयच ना, तुमी आमकां केन्नाय सांगात, आमी 1 वर्स पासून आमी शॉप सोडून वचपाक रेडी आसा. जेन्ना शॉप परत बांदून रेडी जातले तेन्ना आमकां तुमी आमच्या शॉप दियात आनी इवन रेंट पासून वाडलेले आसात आमी तें फारीक करपाक रेडी आसा. इतलें सांगलां तुमी आनी बरोवन पासून दिल्ले आसा आमी तेंचे कडेन. कित्याक आडकोन उरला? आतां ते चर्चीचे आनी पंचायतीचे आनी MLAचे हें जावंक ना. बरोबर म्हणून ते व्हील कमी आसा म्हणटा करपाचें. आतां हांव कितें सांगू तें हांव काय तेजेर हांव काय उलोवंक शकना कित्याक आतां इलेक्शन
लागीं येयल्लें आसा. आमी इतकेंच मागता की आमी हांव एक तर शॉप ओनराच्या सगळ्यांच्या वतीन एकटेच मागता की नेवो कोण जो MLA येतलो तेणें बेगींतल्या बेगीन हें आमकां बांदून दिवचें. बरोबर. आणि म्हाका दिसता की हे परत एक फावट हांव सांगपाक सोदतां की खंय ना खंय तरी एक विल आसपाक जाय आनी सगळ्यांक एका पेजीचेर हाडून एका जाग्याचेर हाडून ह्यो सगळ्यो गोश्टी करून घेवपाची गरज आसा. बाई म्हाका दिसता हो मार्केट आतां भरपूर ओल्ड जाला, त्रास जाता आसतलो लोकांक हांगासर. त्रास जाता एक कित्याक म्हाका दिसता 2000 अबावट 5-6 वर्सां तरी जाली आसतली. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन हांगची सर्वे केल्ली आनी तेणी सांगला इट इज नॉट फिजिबल करपाक बिजनस करपाक इट इज नॉट फिजिबल आनी ते इट इज बियॉन्ड रिपेज म्हणून तेंच्यांनी सांगला इट हॅज टू बी डिमोलेशन रिबिल्ड. ह्या आसा एक रिपोर्ट आसा, हेजो रिपोर्ट आसा, हेंचो रिपोर्ट आसा, इंजिनियरींग कॉलेजीचो रिपोर्ट आसा. गव्हर्मेंट अजून काय एक्शन कांय करूंक ना. भितर लोकांचो जीव धोक्यान घालता. फक्त हांगासर काम करता तेंचो न्ही, सकाळी हांगासर कितलेशे लोक येता नुस्तें घेवपाक, भाजी घेवपाक, शॉपांचेर येता वस्तू घेवपाक. लोकांचो जीव धोक्यान घालता आनी फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार वन एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल इज म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आनी जे कोण स्टेक होल्डर्स बाकीचे आशिल्ले तांकां सुद्दां. शॉपवाल्यांकूय तितलोच डेंजर ते आपले जीव धोक्यान घालून हांगासर आपलो बिजनस, कारण बिजनस तर करपाक जाय. बट तांच्यांनी जी एक इत्सा दाखयल्या की एक वरस आमी रावता आमी तयारी आसा भायर रावपाची आनी वाडून दिया शॉपाचें रेंट, थोडें कितें जर वाडटा जाल्यार ते भरपाकूय तयार आसा. म्हाका दिसता ही एक अंडरस्टँडींग आमच्या गोंयकारां मदीं, आमच्या शॉप ओनर्सां मदीं, बिजनसमॅनां मदीं आसप भरपूर गरजेची. बट हे गव्हर्मेंट फुडल्याच्यान एक स्टेप घेवपाक जाय आतां. बट ते जायना, हांव नको कित्याक ते मातशें आतां इलेक्शनूय आसा, थोड्यो पॉलिटिकल गजाली करपाक सोदता. म्हाका सांगा हांगासर जायत्यो नव्यो पार्टीज येता आतां आनी खास करून आल्दोनान खुबश्यो पार्टीज जाल्यो. म्हणजे आपूय हांगासर भरपूर इंट्रस्ट दाखयता, TMC आतां येयल्या भरपूर इंट्रस्ट दाखयता, BJP आसा, मागीर काँग्रेस आसा, मागीर आतां MGP आसा हांगासर, तशेंच शिवसेनाचेय कांय दिसता हांगासर, तशेंच इंडिपेंडंट आसा, RG आसा. कशें पळयताय? हांव अशें म्हणीन की लोकल पार्टी म्हणीत जाल्यार आमचे गोंयचे लोकल पार्टी कित्याक वयर सरना. ह्यो आतां TMC आप ह्यो खंयचे तर दुसरे कडल्यो लोकल पार्टीज बरोबर ते आपले स्वार्थ सादपा खातीर नाल्यार खंय तरी वयर सरपा खातीर ते आमच्या गोंयांत येतले. आं सारकें न्ही? आं आनी त्या खातीर ते आमच्या गोंयांत येवन आमच्या लोकांक फुसलान ते खंय तरी तेंचो सपोर्ट ते वयर सरप सोदतात. पूण आमच्यो लोकल पार्टीज आसा पळय, MGP आसा, मागीर गोवा फॉरवर्ड आसा, थंय ती एकठांय जावन ती लोकल पार्टी आमची एक बरी व्हडली करूंक कित्याक शकना? ती तर बरी एक पार्टी जायत, लोकल पार्टी सगळ्या लोकांनी तर सपोर्ट करीत जाल्यार ना जाल्यार नेक्स्ट ऑप्शन इज नॅशनल पार्टीज, वेदर इट इज काँग्रेस ऑर BJP. अदर लोकल पार्टी ना, आज बाकीच्या लोकल पार्टीजांक आमी कित्याक सपोर्ट करूंक जाय असो म्हाजो. हालीं हांगासर TMC भरपूर हें करपाक लागले आनी किरण कांदोळकर जो गोवा फॉरवर्डान आसलो तो सुद्दां हितूर गेलो. कितें दिसता तुमकां? किरण कांदोळकर म्हणून पळयतले और TMC म्हणून लोक पळयतले? कितें दिसता? म्हाका दिसता लोक पळयत जाल्यार किरण कांदोळकर म्हणून पळयतले. तसो कितें आसा ताका? तो ही इज अ लोकल, म्हणजे तो जल्म हळडण्यान जाला, तो हळडण्यात वयर सरलेलो. ओके, सो मोर एज अ TMC ताका लोक मत मारीत जाल्यार एज अ किरण कांदोळकर म्हणून मारतलो. गोवा फॉरवर्डान आसलो तरी तेन्ना कितें दिसतालें आनी आतां लोकांक कितें दिसता मातशें? हांव म्हाका खरेंच वस्तुची सांगीत जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आसा जाल्यार ताका तरी पूण चड अपहॅंड आसलो. बरोबर अशें हांगासर ही 5 वर्सां डेव्हलपमेंट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट विकास जाला? विकास म्हणजे आतां हांव विकास खंयच्या दृश्टीन पळोवपाचो पळय तो आहा. आतां सामान्य मनशाक लायट, उदक, बरे रस्ते हें मेन सामान्य मनशाक. आनी ओवरऑल लोकांचें कितें आसतात प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1-2-3 मेन कितें तरी डेव्हलपमेंट म्हणून आसता. आतां ग्रावंड बरें आसपाक जाय, हॉस्पिटल, आमचे हॉस्पिटल आसा. आमच्या गोंयांत एक आमचे हळडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आमचे हळडणचे तरी एक 3 मेजर इश्यूज आसले. एक आमचे मार्केट आसलो, एक आमचो एक बस स्टँड आसलो. आमच्या हळडण्याक बस स्टँड ना, थंय हांगासर वयर बसी रावतात. ओके, आनी एक आमचो एक मेजर इश्यू आसलो तो आमकां बायपास मागलेली खूब वर्सां पयलीं. बायपास म्हणजे हो तेन्ना ब्रीज जालो पळय तेन्ना बिचोलच्यो मयेच्यो सगल्यो गाडयो वटेल्यान येता आनी हो सारको बारीक रस्तो. आनी हांगासर आमकां 2 स्कॉलां वाटेक मेळटा.
एक बॉयज स्कूल आनी एक गर्ल्स स्कूल. आनी सकाळचें उठून आनी सकाळी भुरग्यांचो स्कॉलाक वचपाच्या टायमार खूब कंजेशन जाता, खूब प्रॉब्लम जाता. त्या खातीर आमी बायपास मागलेलो. बायपासाचें प्रोसिजर तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलें तेन्ना चालू आसलें, मागीर खंय तरी तें बंद पडलें. आमी मागतात ते गांवा खातीर मागता, गांवा खातीर, इट इज गांवा खातीर. अजून पर्यंत काय तेजेर तिनूय हेजेर काय जावंक ना. तेजेर तिनाचेर अजून कांय जावना. म्हाका ही गोष्ट आवडली. म्हाका दिसता खरेंच अप्रिशिएट करपाक जाय आमी की हे तिनूय इशू जे आसात ते म्हाका कोणी एंटर जाल्या नंतर पयले गोश्टी ह्योच दिश्टी पडटा. एक मार्केट आल्दोनान एंटर जाल्या नंतर, दुसरें म्हळ्यार बस स्टँड ना तो रस्त्यार देवचें पडटा, रस्त्यार सोडोवचें पडटा, आनी तिसरें म्हळ्यार येस तांच्यांनी सांगलें तशें बायपास. आनी तो जर स्कुलांच्या आनी रस्तो खूब अशीर आहा हांगासर, खूब अशीर आसा, आनी तेन्ना बऱ्या तरेचे रस्ते आनी बऱ्या तरेचे साधन सुविधा आसप भरपूर गरजेचें आसा. मागीर म्हाका दिसता की ह्यो तिनूय म्हाका प्रत्येक फावटी आमदार म्हणजे कोण लिडर आहा ते सांगता आसतले ह्यो गोश्टी. ह्यो एक्चुली पयलीं हांव खंयच्याच आमदाराक आनी खंयच्याच हेका हांव दोशी धरिना, कित्याक म्हाका तितून इंटरफियर जावपाचें ना. पूण एक सामान्य मनीस, एक हळडणचो नागरीक म्हणून ह्यो गोश्टी आमकां गरजेच्यो आसा. लिडर जर आयकता जाल्यार फक्त उतरांनी नाका, एक कार्य करून दाखयात इतलेंच मागता. हालींच हांगासर जायत्यो पार्टी येवपाक लागल्या. TMC म्हणा, आप म्हणा, BJP आसा, काँग्रेस आसा, MGP आसा, हांगासर शिवसेना आसा, RG आसा, इंडिपेंडंट आहा, इतलें सगळें चल्लां. कितें आसा आल्दोनान जे पार्टी नवी नवी हांगासर येवपाक सोदता? कितें सांगपाचें आतां, ते आपण बसोंक सोदता दिसता न्हू. आल्दोनान हांगा खूब कितें आहा. हांगा आल्दोनान युथूय खूब आहा. आल्दोनान खूब कितें डेव्हलपमेंट जावंक जाय म्हाज्या हिसपान तरी. कित्याक हांगा पळय आमचे कडेन कॉम्प्लेक्स ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेल्यार तुमी पळयल्यार सगळे कडेन. ताजे बद्दल हांव येता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा बद्दल आनी डेव्हलपमेंटा बद्दल. TMC हालींच येयले हांगासर. TMCचो जे गोवा फोर्डान आशिल्ले पयलीं किरण कांदोळकर TMCन गेले आतां, आनी TMC हे आसा. म्हाका सांगा TMCक तसो कितें किंवा किरण कांदोळकराक हांगासर तशें कितें वाव आसा? आसा. आनी TMC म्हणून TMC म्हणून न्यू पार्टी न्हू, पळोवचें पडटलें कशें जातलें तें. पूण विश्वास आसा TMCच्या लोकांक हांगासर तसो आसा म्हणटा तुमी? ओके, कितें दिसता तुका? टू बी ऑनस्ट म्हाका जाल्यार खरें हांव पॉलिटिकान आतां अद्याक कितें चल्लां पळय, आतां म्हाका जाल्यार लोकांचें कोण बरें करता तोच येयल्लो जाय. बरोबर. लोकांचे आमचें कोण बरें करता ताका आमी सदांच वोट घालतले. म्हटल्यार आतां लोकां खातीर, युथां खातीर जावं आतां आमच्या आल्दोनकारां खातीर कोण फुडें सरतलो आमी सदांच तेज्या वांगडा आहा. म्हाका फक्त कितें जाय, हांगा आल्दोना खूब डेव्हलप जाल्लें जाय आनी आल्दोनान भुरगे फुडें येयल्ले जाय. खूब बरें. अशे विचार दवरपाक जाय डेव्हलपमेंटाचो, फक्त स्वताचो न्ही जाल्यार गांवचो उदरगत कशी जातली, गांवची उदरगत कशी जातली ताजे बद्दल विचार करप भरपूर गरजेचें आसा. ही 5 वर्सां हांगासर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आल्दोना विकास जाला ना. विकास जाला म्हणजे करूंक जाय तशें केलां हेणी, ना हें ना, केलां लोकांचें केलां म्हटल्यार आनीक म्हाज्या हिसपान आनीकूय डेव्हलपमेंट जावंक जाय आल्दोनान. हय, आतां पळय बाकीच्या आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेल्यार सगळे कडेन कितें ना कितें तेंच्यांनी डेव्हलप केलां. आतां फॉर यूथ थंयचे आहा पळय ते एकी कडेन आतां हांगा पळय तुमी साल्वादोर गेल्यार थंयचो तेंच्यांनी कॉम्प्लेक्स बांदला. आतां हांगा आल्दोनाचे यूथ कितले आहा, हांगा ते भोंवता ते म्हाज्या हिसपान कितें बरे तरेचो ग्रावंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाल्ले जाय. कित्याक हांगा यूथ कॉम्प्लेक्स हो नात न्हू. आतां एक बरो कॉम्प्लेक्स जालो जाल्यार भुरगे हांगा थंय भोंवता, हे बसता हांगा थंय, ते सगळे इनवॉल्व जातले स्पोर्ट्सान. आतां हांव BPED करता म्हटल्यार आतां म्हाजो मेन एम कितें स्पोर्ट्सान. आतां हांव स्पोर्ट्सान एक्टीव आहा म्हणटा म्हाका कितें जाय, हांगाले भुरगे आतां खूब जाण पळयता भुरगे ते हांगा थंय बसता मस्ती करता. ते आतां जर कितें स्पोर्ट्स बीन कितें डेव्हलपमेंट केलें हेणी, आतां कसले हे बांदले जाल्यार कॉम्प्लेक्स कितें बांदलो जाल्यार खुबशे आमच्या आल्दोनान कितले यूथ आहा जे आतां स्टेट लेवल आहा, नॅशनल लेवल आहा, ते सगळे हे जातले. मागीर तेंचो करियर कितें जाता. आतां हांवेंूच नॅशनल केलां, मागीर आतां कितें आहा म्हटल्यार आतां पळय लॉकडावन जालें, डेली पॅडान वचोंक मेळना जालें म्हटल्यार प्रॅक्टिसेक. मागीर ब्रेक उरलो तो तशेंच जालें. मागीर ते आतां हांगा जर कितें आसलें एक्टीव जाल्यार मातशें थंय चालू उरतलें आसलें. आनी बेस्ट ऑफ लक. तूं खंयच्या स्पोर्ट्सान आहा? हांव एथलेटिक्स नॅशनल केलां हांवें, लॉंग जंप. अरे वा, क्या बात आहे. म्हाका दिसता बरें फ्युचर आसा आमच्या युथांचें आनी असो विचार दवरप भरपूर गरजेचो आसा. गोंयचे तुमी वोटर्स आसा आनी यूथ आसा. आयज सकाळच्यान जेन्ना उलयताले न्ही आमी, खूब जाणांनी सांगलें आमकां यूथ जे कितें सांगतले पळय तेजेर ह्या फावटी चेंज जातलें म्हणून. ही गजाल पडटा म्हाकाय बीन. आनी युथां कडेन खूब जाण अटॅच्ड आसा, यूथ समजदार आसा, युथांक कळटा कितें बरें कितें वायट. हाजेर आख्खे गोंयचे BJPचे परफॉर्मन्स सद्याचे कशें पळयता तूं? आवडूंक ना कितें फ्रँकली?
आवडूंक ना हांवें तूं पयलीं सांगता ना ते कामां करूंक जाली ते कामां हेंच्यांनी करूंक ना हेंच्यांनी बेश्टे पयले प्रॉमिसीस दिले हे दिले कांय करूंक ना हांवें कितें रस्तो करता म्हणून हे पळय रस्तो आजुनी आतां तस्सो आहा तो बरोबर काय करूंक ना नोव्हेंबर 1 तरी करता म्हणलें खंय करूंकूच ना आजुनी हांगासर रस्त्याची खूब जाणांनी सांगलें म्हाका खंयसरूच चड रस्तो जावं ना अशें दिसता हांगा ना 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 न्ही कितें दिसता तुका फूल ओवरऑल बीजेपीचें म्हाज्या हिसपान तरी कितें जाता गव्हर्मेंटाच्या म्हाज्या हिसपान कितें जाता तेंच्यांनी जाता इतले गव्हर्मेंट पोस्ट काडूंक जाय कित्याक भुरगे हांगा शिकून करून बेकार आहा भुरगे जाता इतले म्हटल्यार आतां कितें एका घरान एक तरी गव्हर्मेंट जॉब आसूंकूच जाय कित्याक भुरगे आतां इतले शिकून करून आतां काय न्हू म्हटल्यार BSc ग्रॅज्युएट करून हांव BPEDाक गेला म्हटल्यार चिंत तुमी कितें आसतलें ते पूण जॉब सेक्युरिटी आसप भरपूर गरजेची आसा बरें गव्हर्मेंट नाल्यार प्रायवेट तरी एक बरो आसपाक म्हटल्यार जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करूंक जाय हेंच्यांनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येवंक आसूंकूच जाय कित्याक मेन म्हटल्यार भुरगे हांगा खूब शिकून करून बेकार आहा गोंयान भुरगे म्हाका दिसता तुजें विजन बरें आसा आनी गोश्टी बऱ्यो आसा पूण सद्याचे तुमकां सद्या हांगासर ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चेंज जाय हो दिसता म्हज्या हिसपान जाल्यार वय चेंज जावपाक जाय शुअर तुका दिसता चेंज जाय ह्या इलेक्शनाक जावन चेंज जावन पळोवपाक जाय न्हू कितें जाता सगळें पळोवंक जाय न्हू 10 वर्सां एकल्याकूच हे गेलो दुसऱ्या हितून पळोवंक जाय न्हू सगळ्यांक चान्स दिवंक जाय न्हू आतां सध्या ऑलरेडी पॉलिटिकल रंग जो आसा तो ऑलरेडी चडला आनी खुबश्यो पार्ट्यो हांगासर येवपाक लागलेल्यो आसा हालींच जी नवी पार्टी आयली TMC जातूर हांगासरले गोवा फॉरवर्डान आशिल्ले पयलीं लिडर किरण ते आतां त्या पार्टीन गेले कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी कितें लोक पयलीं कितें व्यक्तीक पळयता कामां गेल्या ती आनी त्या पार्टी मागीर वोटींग करतलो न्हू हय पूण TMC एज अ पार्टी म्हूण हांगासर कितें हें आसा बीन पार्टीक कशें सद्या तरी आतां पासून तितको व्हडलो तो वाव ना न्हू कांय ना म्हाका सांगा ही 5 वर्सां खोर्जुया किंवा गोरजुया किंवा आल्दोना मतदारसंघान विकास जाला केला सद्या मंत्री आसा सद्या विकास केल्लो आसा केला विकास हय विकास केला अश्यो खंयच्योय जर तुमकां दिसता गरजो जो बेगेंतल्या बेगीन जावपाक जाय अश्यो हांगासर अश्यो दोन खंयची कामां आसा अशें तुमकां दिसता कितें आमी आमचो कितें आहा मेन कितें आमचे गांवचें आमचो गांव तो आयलँड आहा आनी आमचो कितें आमकां मेन कितें आहा खारें उदीक लागल्या उपरांत ती झाडां बिडां सगळीं वयता न्हू बरोबर हय म्हणजे आमचो बांद केल्लो तो आमी सरकाराक घातलेलो आतां 2 वर्सां जालीं आजून तेजेर कांयच ना बेगीन जावपाक जाय जावंक जाय बेगीन जावंक जाय नाल्यार कितें आहा खारें उदीक तरी येत आमच्या शेतांनी न्हू जाल्यार लोकांचें कितें वारये म्हणून वारये पिड्ड्यार जातलें लोकांचें पिवपाचें पाणी पिड्ड्यार जातलें हेजेर सरकारान लक्ष मारूंक जाय बेगीन ही एक आनी प्रत्येक गांवची आपली एक गरज आसा आनी त्या खातीरूच थंयसरले एक रिप्रेझेंटेटीव आमी दितात आनी आमदारान हेंकां सगळ्यांक लागीं घेवन विचारपाक जाय कितें गरज आसा कितें ना ते बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचे प्रयत्न आमदाराचे आसता खूप रंग चढला ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कारण खुबश्यो पार्टीज हांगासर पावल्या कशें पळयता कारण हालींच TMC सुद्दां आयले आनी जे गोवा फॉरवर्डान आशिल्ले आमचे कांदोळकर किरण कांदोळकर ते TMCन गेले कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी कितें सांगतले आतां कांयच उलोवंक शकना आमी की आतां हे पार्टी ते पार्टीन धांवता फाल्यां खंयच्या पार्टीन त्या खातीर आमी कांयच उलोवंक शकना कोण येतलो आनी कोण येवचो ना पळय ते आनी विश्वास तरी आहा तुमकां कोणाचेर कोणाचेर विश्वास ना तुमकां कितें दिसता भाई जे पार्टी आतां चेंज केल्या TMCन आयल्या कितें आसा ना कांयच सांगूंक शकना बरें म्हाका सांगा TMC खातीर तशें कितें हांगासर वारें आसा तशें कितें TMC एज अ पार्टी एक चान्स पडलो जाल्यार पडलो तेका हय पूण असो अजून पर्यंत ना कन्फर्म कांय ना अजून पर्यंत हे पडलो जाल्यार पडलोच तुमकां कितें दिसता TMCन तेका सारकोच आनीक सकयल हाडला काय गोवा फॉरवर्डान आसलो तो वयर आसलो आनी अशें कितें दिसता तें तुका आतां गोवा फॉरवर्डान आहलो तें म्हाका तें सारकें हें ना सारकी कितें कसो कितें आहलो काय म्हाका कांयच कळना तेचें म्हाका सांगा गोवा फॉरवर्डान आसलो तेन्ना चड चान्स आशिल्लो काय आतां चड चान्स आसा TMC ना ते कांय सांगूंक शकना बरें म्हाका सांगा फाटली आतां ही 5 वर्सां तुमच्या मतदारसंघान आल्दोना मतदारसंघान विकास जाला विकास कांयच जावना आमच्या रस्ते आख्खे खड्डे पडलेले आहा तशें आसा आयज रस्त्यांचो म्हाका खूब जाणांनी सांगला रस्तेच जावना म्हणून रस्तेच जावना आमी सांगता आमच्या वाटेन CM येता वयता मरे हेवटेनसून काय करूंक ना कितें केलां तेका कळटलें न्हू CMाक सारकें आपणें कितें केलां तें आनीक काय असो व्हडलो विकास जावना कांयच जावंक ना
तुमकां कितें दिसता विकास जाला ही 5 वर्सां? ना काय जावना काय जावना उलय उलय कितें जालें? मुयड्या खणला खंय 2 वर्सां जागा पळय सांगता प्रकाश आमचो. म्हाका दिसता खूब इंट्रस्टींग गजाली जातल्यो ह्यो फुडें. बरं तुमकां कितें जाय आनी खंयच्यो जर वस्तू बेग्यांतल्या बेगीन जाल्ल्यो जाय अशें? कारण हांगासर उलयतना 2-3 गोश्टी प्रामुख्यान म्हाका येयली. एक तर मार्केट इशू तुमचो आयलो जो केन्ना जावंकूच ना, ताजे बद्दल म्हाका सांगा. फक्त करता म्हणून आसता खंय कितें करता काय करणार ते करतात म्हणटा. हय फक्त करपाक आनी काय ना सगळें जाय तुमकां मार्केट बेगीन. जाय तर मार्केट हें जायत न्हू. पयलीं बसपाक लोकांक मार्केट जाय. कित्याक फिशिंगाचे लोक आनी कोण कोण आहा पळय तांकां पयलीं बसोंक जाय चान्स. तेंची शॉपां जावंक जाय सगळ्यांची. दुसरो इशू हांगासर जो सांगलो तो म्हळ्यार बायपास रस्त्याचो एक कितें तरी प्रपोजल आशिल्लो हांगा. हय आसा बायपास आसा. तो जाय गरज आसा सद्या. गरजूच आहा ताका. कित्याक हे सारके कमी रोड आहा आमचे. कित्याक ती तुका रोड सारके बायपास करीत जाल्यार जावकूच जाय. कित्याक आयज 10-15-20 वर्सां जालीं ना रे. 20 वर्सां जालीं ताका आजून हें करून हात धरलो ना तेंच्यांनी. पण त्या भायर हांगासर असो व्हडलो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किंवा ग्रावंड बरोसो अशें कितें आसा किंवा हेल्थ तर आसा म्हणटा कोण जाण सांगले हेल्थ चलता बरी आसा म्हणून सद्या तरी. पूण स्पोर्ट्स सेक्टरान एज्युकेशन सेक्टरान तशें कितें व्हडले चेंजीस आसा हांगासर? काय स्कूल्स तर आसा तुमच्यो बऱ्यो आसा स्कूल? कारण खूब गोंयान नांव आसा स्कूल. नांव आसा. हय आनी स्पोर्ट एक क्लब आमचो हितून हें आहा किटला ग्रावंड आनी कांय ना. ग्रावंड म्हणजे आमकां भुरग्यांक कोणाकूच ना. फक्त किटला आनी हांगासर ह्या सायडीक हे सायडीक म्हणून बारीक बारीक ते प्रायवेट एरिया आसतली चड करून. हय सगळे प्रायवेट सगळे. आतां लोक आतां लोकांच्या शेतांनी वचून खेळटा जाल्यार इतकें. गव्हर्मेंटाचो असो काय ना 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 ते काय ना. गोंयचे ही 5 वर्सां बीजेपीची तुमी सरकार जर आसा कशें पळयता? काय आतां बीजेपीचें हांव काय उलोवंक शकना. कित्याक काय तेणी केलां तें सगळ्यांक दिसता. हांव उलोवंक शकना. हांव सरळ सांगता तुमकां की उलयता कितें उलयतलो म्हाज्यान उलोवंक शकना हांव तेंचे. खरें उलोवपा सारकें कांयच धरूंक ना म्हणटा. ना उलोवंकूच शकना हांव तेंचे. हांव लास्ट सांगता तुका. तुमकां कितें दिसता भाई बीजेपीचे? ना काय सांगूं शकना. हे सद्या सुटेन ते आहा ते बरी. पूण आवडली तुमकां कामां काय आवडोंक ना इतले तरी? कितें थोडे आवडले थोडे आवडना. तुमकां कितें दिसता? हांव काय सांगूं शकना. तुमकां आवडली कामां भाई? एकूय काम जावना. आवडली 5 वर्सां आवडली तरी तुमकां मातशी तरी? आतां सादारण आवडली म्हणूं येता. अशें सादारण आवडली म्हणूं येता. ना तुका म्हणूच शकना आमी. कित्याक तेणी काम केलां तें काम केलां. परत हांवें सुद्दां हांगा बरोवन दिल्लेलें आहा थंयसर म्हाजो कामो शिफ्टींग जावंक जाय म्हणून. अजून ताका म्हाज्या घरा कडेन येवंक. बरें फाटल्या दिसांनी हांगासर सरकार आपल्या दारी जालो. कितें फायदो जालो तेजो? खंयच्या दारी आयला कोणाक कांयच खबर ना. आमकां जाल्यार सरकार दारी जाल्यार आमकां तेजो कांयच इफेक्ट ना. कांयच इफेक्ट जावंक ना. CM येवन गेलो जालें न्ही. कितें जालां तें? सरकार आपल्या दारी जालो हांगासर कितें फायदो जालो? ना काय जावना. लास्ट एक प्रश्न विचारता भाई म्हाका सांगा आयचे हांगासरले जे आमदार तुमचे आसा न्ही ही 5 वर्सां जर पळयत जाल्यार 1 ते 10 पैकी मार्क्स कितले दिले तांकां? 0 कांयच ना. तुमी कितले दितले भाई? हांव मार्क्स दिवंक शकना तांकां. कित्याक काम केल्लेलें आहा तेंच्यांनी पयलीं केलें म्हण हांव दिवंक शकना. कितले अंदाज? ना दिना मार्क्स. आतां एक जाल्यार 3% 2% अशें दिवंक शकता. आनी ते 3 दर्या. हय दर. क्या बात आहे. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन उलयले. बट येस बट तांचे जे पळय कशें आसा सगळ्यांक एक काम मेळप भरपूर गरजेचें आसा. आपलें घर चलयतलो जाल्यार काम आसपाक जाय आनी तें काम कशे रितीन जावं. आमी स्वयंपूर्ण गोंयचे उलयता जाल्यार ते एक रिक्षा चलयता ते स्वता खातीर बिजनस करता आनी एक स्वता बिजनस जनरेट केल्लो आसा तांणी की बाबा हां आपूण रिक्षा चलोवन बाबा आनीक हांगासरलें सामान ट्रान्सफर करप कितें आसा जाल्यार पूण तो सुद्दां तांकां मेळना जाल्यार म्हाका दिसता खूब परिस्थिती ह्या लेवलाचेर पावपा जायना केन्ना. जी गोश्ट तांची हांसून सांगल्यो पूण तो खूब सिरियसली घेवपाची गरज आसा की समजा डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर फक्त जर आमी पोस्टरबाजी करपाक लागले जाल्यार तें जावचें ना. आमकां आमची कामां जाल्ली जाय. भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमी उलयले म्हूण देव बरें करूं. होप की सरकारान कामां जातली केन्ना ना केन्ना तरी. आनी सद्या पळय आतां लॉकडावन जालें न्हू सद्या आमी जाम जायता हें चिंतल्या खंय रे सगळें जाम जालें कांयच उलोवंक शकना. इन्स्टॉलमेंट सुद्दां बँकेचे फारीक करूंक शकना म्हणून इतलें हें जाल्लें बरें. जाल्यार खूब जाल्यार कामां ना तेजें कांय ना. घरांत 5 जाण भाव आहा जाल्यार तिगांची तरी कामां जालीं. एका नाल्यार एकट्याचेंय काम जावंक ना. गव्हर्मेंट हो लोकांचो अशें जर म्हणटा जाल्यार लोकां खातीर काम करपाची गरज. भाई थँक्यू व्हेरी मच उलयलें म्हूण देव बरें करूं तुमचें. खुबश्यो पार्ट्योज येयल्या हांगा. लेटस्ट जी TMC हांगासर एंट्री केल्या विथ किरण काणकोकर जो गोवा फॉरवर्डान आशिल्लो आतां TMCन आयला. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? ना हो तेचो पर्सनल हें आसा पूण आमकां तेचें कांय ना. हांगासर TMCक तशें वारें कितें आसा? सद्या मुवमेंट दिसना पूण फुडें कितें जावं शकता.
किरण कांदोळकर म्हणून लोक पळयतले और TMC म्हणून आणि दोन गोष्टी हितूर आसा अशें आयकपाक येता की पयलीं तरी गोवा फॉरवर्ड म्हणून ताका मातसो चान्स आसलो आनी आतां TMCन वचोन कित्याक TMC आमचे कडेन अपील तितलें ना गजाल खरी ना हो आता एक्चुअली पळोवंक गेल्यार किरण कांदोळकर म्हणूनच पळयतले TMC म्हणून चड ना तशें कांय ना भाई हांगासर ही 5 वर्सां विकास जाला डेव्हलपमेंट विकास जाला आसा थोडे आसा हय म्हणजे चडूय जालो असो म्हणूं शकना आनी नाय जालो असो म्हणूं शकना पूण थोडे फार आसा कशे टायपचो तुमकां आनीक ज्यो गोश्टी आहा तुमच्यो उरल्या ज्यो बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय अशें दिसता ना एक बारीक लोकांचो रोजगाराचे हे जावपाक जाय एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय कित्याक खूब लोक बेकार आसा कोविडाक लागून खूब लोकांक त्रास जाल्लो आसा ताका लागून हेच्या गोश्टीचेर कांय सरकारान जावं लोकल एम्प्लॉयान बरो विचार करून लोकांक एक हेल्प करपाक जाय हांगासर तशें कितें फॅक्टरीज जावं अश्यो कितें इंडस्ट्रीज किंवा इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज सुद्दां येवपाची कितें शक्यता किंवा आसा कशें कितें हांगा ना तितलें हांव सांगूंक शकना म्हणजे फाल्यां कितें गव्हर्मेंटाक कितें फाल्यां परत चेंज जाल्यार कितें तेंचे आनीक कितें चेंज जावं शकता ताका लागून तेचेर काय सांगपाक शकना आनीक कितें प्रोजेक्ट्स हांगासर अशें ग्रावंड म्हणा किंवा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कितें तरी किंवा एक मार्केट टायप अशें कितें हांगा जर काय तशें येना जावपाक जाय म्हाका सांगात हांगासर आनीकूय आतां पयलींचे जे एक लिडर आशिल्ले हांगासरले आमदार जे नार्वेकर जे आतां आपान गेले ही गोष्ट ओके आसा पळयता तांकां लिडर म्हणून अजुनूय काय हय तो एक जुनो मोठो लिडर आसा म्हणटशी आमी ते काय आज ना म्हणू शकना एज अ लिडर आसा तेचे आसा आपले एक स्वताची वोट बँक आसा कित्याक तेन्ना तेणी काय तरी करून दवरलेलें आसा न्हू हय लास्ट कितें मनीस तो मनीसूच आसता कसोय आसूं केला जाल्यार हेल्प केल्यात गांवाक केला जाल्यार बरोबर म्हाका दिसता खूब इंट्रस्टींग आसा सगळेच जे आपले दावेदारी आसा ते पक्के करतात आनी म्हणजे आपूय म्हणा किंवा TMC म्हणा कारण TMCचो लिडरूय तसो बरो आहा BJPचोय लिडर बरो आहा काँग्रेसीनूय आतां मातशें हाती करता म्हाका सांगा ओवरऑल BJPचें काम आख्खे गोंयभर ही 5 वर्सां कशें पळयता तुमकां आवडलें आवडूंक ना कशें पळयता 50-50 आहा तेंची खूब कामां जावपाक जाय आसले कोविडाच्या टायमार जाल्यार खूब जावपाक जाय आसले ते आतां कितें सांगू न्ही पूण तशें लोकांक हें ना हय आतां आमचोच बिजनस आसा आमी आतां टोटली त्रासान आसा लॉसान आसा आमी आतां कोणें अशें पळयता तुमी मिडिया घेता कोणाचें घेता एक पायलट बिलट घेता पूण अशें आमचे बारीक वेपारी आहा तेंचेर आमकां कोणी काय करूंक ना तेन्ना आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा हेचे बरोबर म्हाका दिसता ही गोश्ट आमी वदळी आत्ताच उलयल्या जांचो बिजनस आशिल्लो कोविडा खातीर खूब खूब प्रॉब्लम जाल्या सो गव्हर्मेंटान खंय ना खंय तरी आमी स्वयंपूर्णाचें उलयता जाल्यार हांचेर सुद्दां लक्ष घालपाची गरज आसा आनी एटलिस्ट विचारपूस करत तांचो परत बिजनस कसो वाडपाक शकता एटलिस्ट हेल्प जायना जाल्यार कसो वाडपाक शकता तांकांच तितलें बरें पडटलें आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान हेल्प जाय जाल्यार चड बरी गजाल मतदाराच्या ही कार्यावळ घेवन आमी आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता आनी परत एक फावट सांगपाक सोदता मत मारतना विचार कर डेव्हलपमेंटाचो कोणी जी कामां केल्या विजन तांचें कितें आसा सगळें विचार करून मत मारात हांगासरले आतां TMC जी एक पार्टी आयल्या आनी तातूंत जे हांगासरले पयलींचे गोवा फॉरवर्डचे लिडर आशिल्ले ते TMCन गेल्ले आसा जे किरण कांदोळकर कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी म्हाज्या हिसपान तेणी पयलीं ज्या जाग्यार आसलो पळय त्या थंयच्यान जे लोक आहा पळय तेंचे कडल्यान खूब जाणां कडेन हे येयला की तेणी काम केलां म्हणून आनी हेल्पफूल म्हणून आयकलां तेजी गजाल हय पूण TMC एज अ पार्टी म्हणून तुमी पळयता हांगासर तुमकां कोणूय येयलो न्हू जाल्यार सगळे जाण एकामेकाचे बापूय आनी आमी भुरगे सो जर तर आमकां बापाय सारके वागता जाल्यार आमकां तोच जाय न्हू कोणूय आसूं तो आनी सगळे सेवा म्हणून पळयतले तुमी ताका हय सेवा करता हय बरें नेक्स्ट क्वेश्चन म्हाका सांगा हांगासर फाटली ही 5 वर्सां डेव्हलपमेंट विकास जाला जाल्लो आहा म्हटल्यार तितको बरो जावंक ना जावपाक जाय तसो मातसो जावपाक जाय आनी चड करून गरीब जो भुरगो आहा पळय आनी म्हारगाय खूब वाडलेली आसा आनी आतां सद्या पेट्रोलूय वाडलेलें आहा आनी सॅलरी वाडना भुरग्यांची आनी आतां कमीत कमी एका भुरग्याक 15,000 तरी जायत 2 जेवणां आनी 1 चाव 2 चाव तरी आवय बापूय भुरग्याचो खर्च करता म्हणजे जेवणाचे आवय बापूय पळयता घराचे आवय बापूय पळयता फक्त तेंचे कितें आहा तेंकां पयशे तेंचेच पेमेंटाचे तेंकांच पावना आनी ते तर मातशें हें जाय जाल्यार कितें सेवींग जातलें आनी भुरगे कामांकूय वयतले बरोबर म्हाका दिसता की आतां गव्हर्मेंटानूय खंय तरी मध्यस्थी करून मिनिमम सॅलरी कितें आसा ते पळोवपाची गरज आसा
आणि जशी पावता आनी तांणी म्हळें 10,000 एक्चुली 10,000 म्हयनो कसो काडटले हो एक मोठो प्रश्न आसा. थोडे जाण 10,000च्या कमी सुद्दां लोक काम करता हें म्हाका खबर आसा, कारण ते कशा तरेन घर चलयता आसतले तोय विचार आमी करूं शकना सद्याक. मोयरा हांगासर आसा आनी काय मानेसर बाई तांकां आमी कांय क्वेश्चन विचारुया. बाई आतां ऑलरेडी पॉलिटिकल रंग चडपाक लागला, 1-2 म्हयन्यांनी इलेक्शनूय आसा, जायत्यो पार्टीज हांगासर येवपाक लागलेल्यो आसा, नव्यो पार्टी येता. आतां पयलींच्यो पार्टी आशिल्ल्यो तश्योच नव्यो पार्टी येता. हालीं TMCन एंट्री मारल्या आनी किरण कांदोळकर जो गोवा फॉरवर्डान आशिल्लो तो TMCन गेला. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन? आतां पळोवपाचें म्हणजे आतां काय उलोवंक शकना, येयल्लो गेल्लो ते पार्टी चेंज करीत आहा न्हू मेन म्हटल्यार. आतां आमकां चिंतूंक जाय फुडें कोणाक मत मारतले ते, कित्याक गॅरंटीच ना आतां कोणाची कोणाक हाडपाक कितें ते आनी कोण रावतलोय म्हणून गॅरंटी. हय ते आतां कोण रावता कळत ना. आतां आयज हे पार्टी फाल्यां ते पार्टीन वयता. हांगा इश्यू खूब जातात आमच्या दर्या म्हणजे पळोवन गेल्यार. इश्यूचेर उलोवया भाई आमी येता. तुमकां कितें दिसता भाई आतां जे TMC म्हणून पार्टी आयल्या ती पयलींचे गोवा फॉरवर्डचे जे लिडर आशिल्ले किरण कांदोळकर ते TMCन गेले. कशें पळयता हे गोश्टी? आमचे हे तो आतां हेवटेन येयलो म्हणून न्हू ताका चान्सूच ना आतां. हय चान्स ना आतां. कित्याक आतां पयलीं आमचें कितें आतां BJPचे सिटाक चान्स आहा. हय कितें दिसता भाई तुमकां? तेणी आमकांय तशें दिया आतां नेवे नेवे रावतात आनी हे वाटेचेर ते वाटेन उडके मारतात आनी मागीर आमी खंयच्यान मारचें आनी कितें करचें तें आमकां कळना. सारकें. भाई तुमकां कितें दिसता? ओके म्हाका सांगा हांगासर फाटली ही 5 वर्सां खूब जाण म्हणटा विकास केलो, डेव्हलपमेंट केलो. ही 5 वर्सां विकास जाला हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन? विकास म्हणजे थोडे कडेन मातशें रोडांचे बी काम जाल्लेले आहात, कितें आहा ते. बाकी आतां पळोवंक गेल्यार थोडे कितें करतात हांगा बारीक बारीक करतात कितें कामां. म्हणल्यार थोड्यांक कितें आतां आमकां जी गरज आहा ती आमची केली कामां हांगा सद्या आतां. कितें प्रॉब्लम आसा हांगासर तुमकां? कितें प्रॉब्लम म्हणजे आतां आमी फिशरमॅन कळ्ळें तुका. फिशरमॅन म्हणजे आतां दर्या पळय ते पूल ब्लॉक केला तेंच्यांनी. ते ब्लॉक करून झाडां जाल्यात. जो हायवे केला ती आतां झाडां जाल्या पळय ती आतां हांवें ना म्हटल्यार आतां अंदू 40-50-50,000 मोडलेले कळ्ळें न्हू. आतां झाडां येता ती व्हांवून येता पळय ती आमकां झाडां बी घालपाक कांयच मेळना. धंदो थप जाल्लो. आतां तुमकां खबर लॉकडावन पडलेलें सद्या. आतां लॉकडावन आतां तुका खबर आहा कामां ना कांय ना. आमचो लोन आहा कितें आतां आमी ते पडटा म्हाका फारीक करपाक जाय पळय तो. तुमी MLA कडेन किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन उलयले तुमी? आतां फाटीं तेन्ना ते हे येयल्ले हांगासर आमचे ते CM बी येयले तेन्ना हांवें ते हे केल्ले सरकार आपल्या दारी. हय तेन्ना हांव गेल्लो वयर ते करता म्हणलें म्हणजे आजून कांय ना. सर्वे काय करूंक येवंक ना कोण कळ्ळें न्हू. ते आतां केन्ना करता हांवें पळयता. आतां आमचो बांद बी लिफ्ट केला कालचे वर्स जाल्यार 2-4 बांदाचें काम केल्लें हेंच्यांनी. आतां बांद खंय धरून बीन करता म्हटल्यार कित्याक बांद सेपरेट जाता. कित्याक मेन म्हणजे पोटाचें पळोवंक जाय न्हू. बांद करतले बांदार भोंवन आमची पोटां पडचीं ना न्हू. आतां आमचें मेन दर्याचें काम आहा. आतां झाडां घालतलो हांगा मेळना. ताका उपाय कितें आसा ताका? पळय म्हणजे ते क्लीन दर्यान ते व्हांवून झाडां ती मातशी काडूंक जाय आसली. तिजो फुडें सरून कोण काडटाले मातशें आमकां जाता न्हू. बरोबर. गव्हर्मेंटान ते मातशे परत टायम टू टायम काडीत जाल्यार. आनी ती झाडां अशी आहा कितें खबर आहा ती आतां तूं काडिना फुडें आनी 1 वरां म्हणल्यार दर्या आख्खो ब्लॉक करतली. डेव्हलपमेंट केलो आनी लोकांचे लायवलीहूड जे आसा म्हणजे ते म्हणटा की एक फिशरमॅन तेंचो जो बिझनस आसा धंदो आसा तोच जर चलो शकना जाल्यार डेव्हलपमेंटाचे हे कितें उपयोग कितें हो मोठो प्रश्न आसा. आनी ते म्हणटा तशें की ताका उपाय आसा तो फक्त गव्हर्मेंटान करपाक जाय. भाई ही 5 वर्सां विकास जाला हांगा? विकास जाला तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? हय जाला. कशा टायपचो कितें जाला? कितें आतां रोड आनीक कितें कितें केला न्हू. रस्तो आनीक कितें आनीक कितें व्हडलेशें करूंक ना. ते दिली सरकारी शाळा ती फक्त काय ना वोटिंगा टायमार ओपन करता नाल्यार ती बंद. येदी व्हडली इतली व्हडली स्पेस आहा. म्हाज्या हिसपान ती शाळा थंयसरूच बरें बांदून हॉल बीन बांदूं येता न्हू. चलता जाल्यार ओके प्रॉब्लम ना न्हू. बंद आहा काडून गांवच्या कम्युनिटीक यूज करपा खातीर म्हूण दिवं शकता. कितें घालून बरें बांदून येता न्हू. भुरगे फुडें सरता न्हू. काय सरता फुडें सरचेत ना न्हू. काय ना फुडें सरचेत ना भुरगे न्हू. स्पोर्ट्समॅनान कोण भुरगे आहा? पळय करता ती ते शाळेन तर करीत जाल्यार खूब फायद्याक आसा न्हू. धाकट्या रुमांनी बालवाडी करता ते शाळेन तर करीत जाल्यार आमकां फायद्याक बरें जाता. बालवाडी ज्यो आहात त्यो थंयसर हे करूं शकता. नेक्स्ट प्रश्न विचारपाक सोदता. हांगासर आनीकूय पार्टी येयली फॉर एग्जाम्पल आप सुद्दां आतां हांगासर कॅम्पेन हेवी करता आनी त्या हिसपान ZPच्या वेळार बरोच वोट शेअर आशिल्लो आपाचो हांगासर. तुमी आतांची जी दयानंद नार्वेकराची एंट्री आसा न्ही आपान गेले ते कशें पळयता ते? आप मी म्हणटा पळय ते दयानंद सायडीकूच दवरता म्हणजे मेन म्हटल्यार आप ह्या कित्याक खबर आहा स्पेशली स्वता म्हाजी कजन भयण लास्ट टायम जे ते येयल्ले पळय हांगा गोंयान आमचे येयल्ले पळय तो आमचो भावोजी सदां भावोजी आमचो चुलत भयणीचो घोव तो एअरपोर्टार कामाक आसलो
एअरपोर्टार इतली वर्सां तो एअरपोर्टार कामाक आहलो ते ट्रॉली बी करता ते कसले जॉब जाता थंय आहलो एअरपोर्टार हेका दिसा आपाचे कोण मनीस मेळतना हेंच्यान आयले कितें तुका आपण कामाक आयला थंय येता तुवें काम सोडलें तांच्या व्हडलें नाचलो आप पडली तुजो जॉब गेलो तो आतां लोकां कडेन हांगा ते फ्रीज धुकलता पळय वचोन लास्टाक ताणें जॉब सोडलो आपलो फाटीं ते आपाचे कोण तेंकां विचारलेले अरे तुमच्या कितें आमी कितें ते अशार तेंचे आसता मागीर ह्यो पार्ट्यो ज्यो येता न्ही आश्वासनां जर दिवन फोटींग आश्वासनां दिवन जर अशें जायत न्ही जाल्यार खरेंच वायट गोश्ट ही एक देख आसा दुसऱ्या भुरग्यां खातीर की बाबा कोणी जर एंट्री करपाक सोदता खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन ही एक देख आसा की समजा पार्टी पडली जाल्यार त्यांची जी अवस्था जावपाक शकता ती तांच्यांनीच सांगली स्वताच्या घरान ती घडल्या ती बरोबर म्हाका सांगा लास्ट 2 प्रश्न विचारता ओवरऑल बीजेपीचें काम पूर्ण गोंयान ही 5 वर्सां कशें पळयतात डेव्हलपमेंट म्हणजे तेंचे बरें आहा प्रॉब्लम आता हायवे केला हे फ्लायओव्हर केला तेंची कामां तशी करतात ते ना न्हू कामां हे करून जायना आतां कितें सगळ्यांचे तुका सांगूंक शकना न्हू आपणा लास्टला कितें आपणाचें थिंकींग आहा आपूण हे उलयतलो तो बरा खंयचे एक अचिवमेंट बीजेपीचे हे 5 वर्सांचे तुमी सांगूं शकताले एक अचिवमेंट बीजेपीचे बरेशे तुमी सांगूं शकताले बरें म्हणजे कितें आतां हे रोड केले तेंच्यानी डेव्हलपमेंट केल्या आतां हांवें तो म्हापशें हायवे करता तेवूय हे करता आमी सध्या बोस्तडे हांगासर आसा आनी मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन परत एक फावट याद करून दिवपाक सोदता की मत मारतना विचार करात 10 फावटी तरी विचार करा की कोणाक मत मारता आतां हांगासर जायत्यो पार्टीज येता आल्दोना मतदारसंघान खुबश्यो पार्टी एंटर जाल्ल्यो आसा आनी हालीं लेटली TMC आयल्या जे पयलींचे गोवा फॉरवर्डचे लिडर आशिल्ले किरण कांदोळकर ते आतां TMCन गेले कशें पळयता हे संबंद गोश्टी कडेन तुमी आमी हांगासर आल्दोनान तूं पळयशीत जाल्यार चडशे आमी सपोर्टर आमचे आसा ते BJPकूच आसा आनी आमी एक्सपेक्ट करता आमचो कॅन्डिडेट ग्लेन टिकलो होच निवडून येतलो बरोबर तुमी ते डायरेक्टली सांगले आनी मदीं काय आशंका धरूंक ना फूल तेजेरूच आहा कितें तो स्ट्रेस आमच्या सराचेरूच आहा बरें म्हाका सांग हांगासर फाटली ही 5 वर्सां कितें डेव्हलपमेंट विकास जाला म्हणजे आतां एक म्हटल्यार आमचो ब्रिज हो एक सरान आमकां करून दिला त्या भायर हे आमचे हॉल कळ्ळें न्हू सत्पुरुशाचे हॉल बांदला ते एक मागीर आमचो ग्रावंड एक करून दिला बाकी तूं रोड पळयता आमकां कांय प्रॉब्लम ना सद्या तरी म्हाका पयलो प्रश्न तुमकां विचारता हांगासर डेव्हलपमेंटा बाबतींत सगळे म्हणटा की विकास जालो डेव्हलपमेंट जालें हांगासर डेव्हलपमेंट जाला विकास जाला फाटली 5 वर्सां वय जायतो जाला आमकां ग्रावंड जाला पयले सुवातेर भुरग्यांक खेळपाक मागीर हांगा मंदीर जालां म्हणजे आमच्या MLA परमाणे उलयता MLAन केला आमच्या दुसऱ्यांक हांव कोणाक वळखून MLA आमचो ग्लेन टिकलो तेणें जायतें आमकां बरें केलां बसतो हांव जाल्यार म्हाज्या मनान सान म्हणटा लोकांचें आयकोन न्हू सारकें बरोबर आनी आपलें मत हें सदांच आपूण आयकपाक जाय म्हाका सांगा आतां हांगासर जायत्यो पार्टीज येता नव्यो पार्टी येता म्हळ्यार TMC सुद्दां आयली आप येता हालींच TMC सुद्दां नवी आयल्या जे किरण कांदोळकर TMCन गेला कशें पळयता हे गोश्टी कडेन TMC म्हणून कितें पार्टी हांगासर वारे बीन आसा तशें ना आमकां अजून पासून कांय तशें ना आमी आतांच आयकतात TMC म्हणून पूण आमकां तेची कांय म्हायती ना आतां इतलीं वर्सां पळय आमचो ग्लेन टिकलो आमचो MLA आमकां पळय कोत्ता तितलें आमकां बरें दिसता आनी मनान सान आमी म्हणटात आमचें जायतें बरें केलां बस्तोडे बोविस्तान आनीक जर तुमकां खंयचे 1 किंवा 2 गोश्टी जर तुमकां सांगपाक जाय हांगासर जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता ज्यो बेगींतल्या बेगीन अशें आसा कितें हांगासर आनीक जाय तुमकां आमकां जाय तितलें केलां तेणें म्हटल्यार रस्ते उदक आनी आमच्या गरजेक कितें आहा तितलें जालां हेल्थ सेक्टर कशें पळयता हेल्थ तुमकां कितें पासून तो कॅम्प बी कोत्ता आमकां आय कॅम्प कोत्ता आनी जायते वॅक्सिनां घेवपाक बा आमकां तेणें खूब हेल्प केलां उरलेल्या लोकांक